नमस्कार. आयज तरमासान आसा. तरमास आनी आमच्या ओझरी ह्या दोनूय गांवचे आमचो ब्रिज आसा, जो ब्रिजाचे आयज रिनोवेशन हांगासर करपाक आयज हांगासर फावंडेशन स्टोन हांगासर केल्लो आसा आनी त्या फावंडेशन स्टोनाक हांगासर उपस्थित आसलेलो आमच्या ओझरे गांवचे सरपंच आसा, तशेंच आमच्या मलायणा गांवचे सरपंच आसा, तशेंच डेप्युटी सरपंच मेंबर्स आनी तशेंच आमच्या मध्ये फादर आसा आमच्या तरमास गांवचे आनी तशेंच म्हजे भाव आनी भयणानो सगळे आयज हांगासर जमलेले आसा. खूब बरें दिसता जेन्ना लोकांचो सगळ्यांचो साथ आसता आनी ते डिवेलप करपाक जे आयज डिवेलप सगळे कडेन डिवेलपच जायत आसा. आनी जे आयज ना म्हटल्यार आयज 3 ब्रिज आयज आमच्या फावंडेशन स्टोन केल्ले आसा आनी तिनूय ब्रिज आसा ते 2 एक आमच्या धारगळी हायवेक आनी तसोच आमच्या हांगासर आसा आमच्या परसवाडे आसा. तशेंच आयज आमी चांदेला हो ब्रिज खूब वर्सां आहली लोकांचो डिमांड, तोय बी आयज आमचो स्टार्ट केल्लो आसा. तें बी काम तशी खुबशीं कामां स्टार्ट केल्ली आसा. तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमच्या इब्राहिमपूरचे सरपंच आसा, तांकांय तशें आश्वासन दिल्लें आसा म्हणजे तेंचे स्कूल ते स्कुलाचे बी आनी म्हाका दिसता आनी 15 दिसां भितर तेजे फावंडेशन स्टोन तेजोय बी जातलो. हांव आश्वासनां फोटींग दिना, जे पळय कितें कामां करूंक जाय ती 100% करून दिता लोकांक आनी जे पळय उतर दिल्ले आहा ते हांव पावून लोकांक कामां करून दिता. अशीच म्हाजी कामां आसतली पेडण्यांक लागून, जे लोकांक कितें गरज आहा पळय ती सदांच ती कामां पयलीं जातली. ताका लागून आयज सगळ्यांचो लोकांचो असो साथ आसता. सगळ्यांनी जे मेंबर्स तशेंच आमचे सरपंच तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटी हे सगळे जाण एके साथ रावन एके जुटेन आनी सगळे वांगडा रावत जाल्यार हे डिवेलप जावंक शकता. तशेंच आमच्या लोकांनी जर सपोर्ट दीत जाल्यार लोकांची बारीक हे आसता समस्या आसता. जेन्ना पळय रोड करता तेन्ना लोकांनी आपल्याक ताका साथ दिवची खूब गरज आसता. जेन्ना लोकांची इल्लीशी प्रॉपर्टी गेली जाल्यार एकदांच ते डिवेलप जावन वयता. ताका लागून लोकांनी खंयसर मध्ये आड हाडचो ना. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता डिवेलप हे सगळ्यांकूच जाय. ताका लागून डिवेलप हे जातलें. ताका लागून तुमचो साथ आहा जाल्यार डिवेलप हे खूब करूंक शकता. ताका लागून सरकारूय आमकां बरो साथ दिता. जे आयज आमचो डायनेमीक CM आहा तोय बरो साथ दिता. जे आयज आमचे पेडण्यान डिवेलप करपाक तेजो असोच साथ आमकां परत सदांच आसचो. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जी आश्वासनां आसता म्हाजी ती हांव तुमकां आश्वासनां फोटींग दिना. तुमकां हेज्या पयलीं तुमकां आश्वासनां खूब दिल्लीं आसा आनी कामां कांय करूंक ना. हांगासर हांव भाशण कमी करता पण कामां खूब करून दाखयता. हेज्या पयलीं खूब भाशणां जातालीं हांगासर आनी कामां कांय जायनाहलीं. ताका लागून म्हाजें अशेंच काम आसतलें तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता. अशेंच तुमी सपोर्ट दिवचो आनी बरें डिवेलप करून पेडण्यान कितें तरी चेंज करून दाखोवया सगळीं जाण मेळा. इतलेंच सांगता. म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. थँक्यू. सगळ्यांक नमस्कार. आयज तरमास ब्रिजार ब्युटिफिकेशन फावंडेशनाचे काम करपाक लागून सगळे आमचे जमलेले आसा. तशेंच आमचे आमदार माननीय आमदार प्रवीण भाई आलेकर हेंच्यांनी हे केल्लेले आसा ते आनी आमच्या मदीं सगळे आमचे मेंबर पंच मेंबर उपसरपंच तशें आमचे सगळे ग्रामस्थ आसा ते आतां सर आमचे सगळे आमकां जी आमची कामां उरलेली आसा ते सगळे करून आमकां हेज्या फुडें दितले. आयज तरमास ब्रिजाचे काम स्टार्ट करपा भाई येयल्लो आहा आनी सगळ्यान पयलीं भाईक थँक्स म्हणटा. आनी हे काम आनी थोडे दिसान करपा सुरवात करतलीच आनी अशें फुडें आमची भाई आतां ही आनी भायली आहाय म्हाजे गणपती विसर्जनाचे आनी खूब गायल्ल्यो आहाय त्यो म्हाका भाई करून दितलो. इतकेंच सांगता म्हाजे. नमस्कार. आयज हे आमच्या ओझरी हे आमचे जॉयंट आसा पूल. सो आयज आमचे खरें नव्या वर्सान आमच्या आमदारान आयज हे खरें बरे कार्यक्रम एक बरो प्रोग्राम असो करून दाखयल्लो आसा. नव्या वर्साची नवी सुरवात जाल्लेली आसा आनी अशीच बाकीची उरलेली कामां आसा न्हू ती आमचे आमदार करून घेतले. आपले पंचायत वांगडी सरपंच पंच तांकां सगळ्यांक घेवन ही कामां करून घेतले. ताका लागून हांव खरोखरच आमदारांक थँक्यू म्हणटा. तेंच्यांनी असोच आमकां सपोर्ट करचो आनी असोच डेव्हलपमेंटाक आमचे आमदार खंयच कमी पडचे ना हे हांव तुमकां शुअर गॅरंटी दिता. ह्या नव्या वर्सानूच खरीच स्टार्ट जाल्ली आसा आनी
म्हाका आयज हांगा 2 उतरां उलोवंक दिली त्या बद्दल तुमकां थँक्यू. बरो दीस आवडटा. माननीय आमचो ऑनरेबल MLA अभिन आमचे मदेकात आसा. आयज हे आमच्या पुलाचे जो वावर आसा काम आसा ते सुरू करून ताका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. बेगीनूच 15 दीस आमकां ताणें आश्वासन दिल्लें आपूण रोखडोच करून दिता म्हणून उतरान तो येवन आयज तो सुरू करता म्हणून ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुसरें आमच्या पंचायतीक जावं वजरीची जावं चांदेल जावं आलोरना जायती आमची कामां पेंडींग आसा ती तो करून दिता म्हणून सांगा. त्या भरवशान त्याच आश्वासनान आमी रावन ताका आदी फुडेंच चड आनी चड तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.